ते बेस्ट कार्निवाल परेड म्हणटा ती मडगांव शहरात सदांच आयताराक जाता. सेकंड डे ऑफ द कार्निवाल. फर्स्ट डे इज इन पेंजीम. ताजे पयले दीस आतां हांवें पर्वरी स्टार्ट केला रोहनाक. थर्ड डे इज इन मारगांव. यू सी द क्राउड एवरीवेअर. हांव आत्तां त्या वटेन आयलो. सगळे कडेन क्राउड भरून आसा. दॅट एन्थुजियाझम इज देयर फॉर द कार्निवाल. एंड आय एम हॅपी that people are all over, people are enthusiastic. They want to support, participate and enjoy the carnival. Viva Carnival. मजा करो. एक ट्रेडिशनल कार्नावाल सगळे साश्टीकार सेलिब्रेट करता. सगळं गोंय सेलिब्रेट करता आनी ताजो आमी बी पार्ट जाल्या. आनी त्या खातीर सगळ्यांक जो किंग मोमोन मॅसेज दिल्लो आसा तो मॅसेज आमी बी दिता. हे जे 3 दीस जे आसा ते 3 दीस गोंय टुरिजम गोंय सरकारूय त्याच तरेन मनयता सगळ्या लोकां खातीर. तातूंत आमी बी सगळे सहभागी आसा. सगळ्यांक तोच मॅसेज दिता. ह्या कार्नावालाच्या निमतान हांव बी मजा करूं. इज अ व्हेरी ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन जे काल आम्ही नॉर्थ गोवा पणजे आणि आज साऊथ गोवा मडगांव हांगा आसा. आमच्या बरोबर आमचे एक चीफ मिनिस्टर आणि PWD मिनिस्टर आणि मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत, आमचे नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुयेंकार, पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तसेच चेअरपर्सनचे बाय मिलाग्रीन जे कार्निवल कमिटी चेअरपर्सन आसा. असे सगळे जण काउन्सिलर्स आणि व्हड संख्येन आयिल्ले लोक. Carnival is one of the traditional cultural festivity of Goa. वर्षाप्रमाणे we have tried to promote it in the best manner and that can be seen by domestic and international tourists coming from various parts of the world and the country to this place. काल पणजे जाले, आज आम्ही हांगा आसा. Time to sing, time to clap, time for celebrations and music. So I think King Mohammed काल डिग्री वाचून सांगले time for fun, frolic and entertainment म्हणून. These 4 days is going to be full of fun and entertainment. I request all of them to come, enjoy responsibly and be a part of this festival. Viva Carnival! Viva Carnival! Madgaon Nagarpalika Council is organizing this carnival in association with Tourism Department. I will thank Honorable Chief Minister of Goa, Honorable Tourism Minister of Goa, Honorable PWD Minister, सगळे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, उल्हास तुयेंकर, सगळे आमदार, सगळे म्हणजे कलीग, काउन्सिलर, स्टाफ अत्यंत बरे प्रमाणे मडगांव नगरपालिकेन हाजें आयोजन केले कडेन आसा. सगळ्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड केले कडेन आसा.